मडगांव कोमात नवी कॉलनी आयल्यार रस्त्यार देंवतले। थळाव्या भाजप मंडळाची शिटकावणी। 11च्या बदला 93 घरां बांदपाचो यत्न चलता, मंडळाचो आरोप। महिला सशक्तीकरणाचो नारो गोंयभर घुमलो। संवसारीक महिला दिसा निमतान साबार कडेन जाल्यो कार्यावळी। महिलांच्या सबलीकरणाक नेट दिवपाची मागणी। जहाज बांदणेत नव्या तंत्रगिन्यानाचो उपेग। 3 दिसाची कार्यावळ मडगांवात सुरू। हेर संस्थांच्या सांगातान गोंय शिपयार्डाचो फुडाकार। राजकारण्या परस मनीसपण अदीक भल्ला दिगंबर कामतींत। पुंडलीक नायकाच्या नव्या पुस्तकांतल्यान तोखणायेचो पावस। वाडदिसा निमतान मडगांवां जालो भव्य सुवाळो। नमस्कार, तुम्ही पळयतात गोवा 365 चे कोंकणी खबरापत्र आणि हांव रवींद्र नायक। आता खबरो विस्तारान पळोवया। कोम मडगांवांत नवी कॉलनी उबारपाचो यत्न जालो जाल्यार रस्ते आडोवन विरोध करतले। थळाव्या भाजपा मंडळान शिटकावणी दिल्या। शारा भोंवतणी रिंग रोड तयार करतात, ते खातीर 11 कुटुंबांचे कोम वाठारांत स्थलांतर करतले। पूण 11 बदला थंय 93 घरां बांदपाचो यत्न चलता असो आरोप भाजपान केला। रिंग रोडाक लागून मडगांवच्या 11 कुटुंबियांक स्थलांतरीत करचे पडले। तांकां कोंबा स्थलांतरीत करतात, पूण 11च्या बदला थंय 93 घरां उबी रावतली असो आरोप भाजपाचो दक्षिण गोंयचो म्हणयारो शर्मद पै रायतुरकारान केला। 11 फॅमिलीचे निमित्त घेऊन जवळपास 93 म्हणजे जवळपास 93 थंय अन्य घरां बांदून तांकां थंय शिफ्ट करप आणि थंय एक नवी नगरी तयार करप आणि कोमाची कंप्लीट डेमोग्राफी चेंज करून उडोवपाची। म्हणजे सांगपाक अभिमान दिसता म्हाका की कोम हे अजून असो एक जागो आसा ज्या जाग्यार अजून मडगांवचे मूळ नागरीक जे ओरिजिनल मडगांवकार आसात, गोंयकार आसात, असे सगळे लोक थंय रावतात। ही डेमोग्राफी चेंज करपाचो आणि ह्या डेमोग्राफी कडेन खेळपाचो कोणें प्रयत्न करचो। तर थंय नाका आशिल्ले गोश्टी करपाचो, डेमोग्राफी चेंज करपाचो जर प्रयत्न जालो जाल्यार फक्त आमीच न्हय तर सगळे कोमकार, कोमातले सगळे लोक खंयच्याय थराक वचचे पडल्यार आमकां चलता। रस्त्यार येतले ते काम आडावपा खातीर जे गोश्टी करपाच्यो, मागीर तातूंत भितर कायदेशीर गोश्टी जाल्यार कायदेशीर गोश्टी करच्यो पडटल्यो। ह्यो सगळ्यो गोश्टी करपा खातीर आमच्या मुखार ऑप्शन्स ओपन आसतली आणि ताका लागून परिस्थिती जर खंयची जर हाता भायर गेली किंवा ताका लागून फाल्यां कसले कायदेशीर हे जर उप्रासले जाल्यार तांणी लोकांक आमकां ह्या गोश्टीं भितर तांणी कोणेच दोशी धरचे न्हय। मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत। गोंयांत 100 नव्यो आंगणवाड्यो उबारता। सगल्यो आधुनीक सुविधा आशिल्ल्या ह्या आंगणवाडींतल्यान ई-लर्निंग जातलें। महिला आणि बाल खात्याचो संचालक दीपक देसायान म्हळां। महिला दिसा निमतान घडोवन हाडिल्ले कार्यावळींत तो उलयतालो। बायलांचें सबलीकरण, तांकां आपले भितरली तांक आनी आंगातली वेगवेगळी तासां दाखोवपाक संद मेळची ह्या हेतान गोंयांत वेगवेगळ्या सुवातींचेर महिला दीस मनयलो। पणजे गरिमा ह्या नांवान महिला आनी भुरगीं कल्याण खात्याचे वतीन कार्यावळ जाली। कला अकादमीत जाल्ले हे कार्यावळींत मनरिजवणे बरोबरच आपवावुरपी गटांनी खाण, हस्तकलेची तासां दाखोवपी स्टॉलां घातिल्लीं। बोरी फोंडेच्या वाणिज्य महाविद्यालयात महिला दीस व्हडा उमेदीन मनयलो। वेगवेगळ्या मळांचेर आपली स्वतंत्र वळख करून दिवपी अस्तुऱ्यांचो मानेस्तांचे हस्तुकी भोवमान केलो। पळयात ते खीण।
बायलांचो साद ही संघटना कितलीशींच वर्सां बायलांच्या प्रश्नांचेर वावर करता. तांणी पणजेच्या कला आनी संस्कृती भवनांत बायलांक तांच्या हक्कांची जाणीव करून दिवपा खातीर खाशेली कार्यावळ घडोवन हाडली. सबिना मार्टिन्सान ते विशीं माहिती दिली. पळयात. आता गेली कितली वर्सां आमी सरकारा कडेन आमची हक्काची मांग करताली, पूण त्यो आमच्यो मागण्यो पुरे जायना. सो आयज आमी बायलांक सगल्यांक आव्हान करता की आपले हक तुम्ही मागून घ्या. आता निवडणुक्यो येवपाच्यो आसा, विधानसभाचे निवडणुके कांय जाग्यार आनी लोकसभाचे निवडणुके येता. जेन्ना जेन्ना आमदार तुमचे मुखार येता तेन्ना तुमी आपले हक्काची मागणी करची. फोणेच्यान खबराकार कृष्णा नायक, पणजेच्यान आमचे व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख आणि विराज कामत. हॅक्टॉन हे 3 दिसाचे कार्यावळीचे शुक्रारा मडगांवांत उक्तावण जाले. जहाज बांदणेंत आधुनीक तंत्रगिन्यानाचो उपयोग हे विशीं कार्यावळींत तज्ञां कडल्यान मार्गदर्शन जातलें. गोंय शिपयार्ड आनी हेर आस्थापनाच्या पालवान कार्यावळीचें आयोजन केलां. हॅक्टॉनाचे शुक्रारा उक्तावण जालें. ही कार्यावळ 10 मार्च मेरेन चलतली. निमण्या दिसा गटागटांनी चर्चा जातली. Spread over 3 days. We had the launch today. Tomorrow morning the startups will come and they will start building products which are required by GSL. Goa Shipyard Limited will have their mentors and experts spending time with the startups to identify how to improve the product so that it can be directly used at shipyard. And on Sunday the startups will make a pitch to Goa Shipyard Limited experts who will identify which is the best product which can be picked up and can be given an opportunity to launch their product at Goa Shipyard Limited. The idea is to incorporate AI technologies, AI methods, processes into what we are doing right now. It has to be a scalability jump in terms of the processes that we are following, in terms of the manufacturing deadlines that we are meeting. It has to be a scalable jump, that reducing it from 2.5 years to 2 years. That's a scalable jump in terms of for any shipyard kind of thing. So we want this AI to help us achieve those targets. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेंकार. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया एक ल्हानसो वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदा तुमकां येवकार. पळोवया फुडल्यो खबरो. राज्यभर दर्जेदार शिक्षण पावप ही शिक्षण संचालनालयाची मोख शिक्षण संचालक नागराज होन्नेकरीन सांगले. गोंयभर शाळांक आधुनीक साधन सुविधा दिवपा खातीर संचालनालय बांदील आसा अशें तांणी मुखार सांगलें. तळगांवां शुक्रारा सरकारी मुळावे शाळेच्या दुरुस्तीचें आनी सोबीतकायेचें काम सुरू जालां. ताच्या उक्तावणा वेळार नागराज होन्नेकरी उलयतालो. समाजीक बांदिलकायेचे भावनेन धेंपो समूह कंपनी गोवा कार्बन लिमिटेडान ह्या स्कुलाक अर्थीक मजत दिल्या. हमारी सरकारी नियंत्रण से वो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन है जो पूरा शिक्षण के क्वालिटी शिक्षण के वो पूरे गोवा में वो इसका स्प्रेड करने में हमारी पूरा सहयोग होगी और फोकस होगी. हम लोग आशा करते हैं ये सुविधाएं हर एक स्कूल में मिले. मम्मी और पापा को कभी नहीं भूलना चाहिए. मोस्ट इम्पोर्टेंट वैल्यू इन लाइफ. आप बड़े होंगे, आप खुद अपने पैर पर खड़े हो जाएंगे. आप कोई इंजीनियर बन जाएंगे, कोई मैथमेटिशियन बन जाएंगे, कोई साइंटिस्ट बन जाएंगे, कोई बिजनेसमैन बन जाएंगे. लेकिन अपने पापा और मम्मी को कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि इतना जो कष्ट वो लेती है, खासकर माँ जो है वो इतना कष्ट लेती है, उनको सदा खुश रखना है. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार विराज कामत. वास्को खारी वाड्यावयल्या लोकांच्या पुनर्वसना खातीर सरकारान अधिकृतपणान पळोवणी करपाक सुरवात केल्या. नवी नुस्तेमारी जेटी बांदपाक ह्या वाठारांतल्या लोकांचें स्थलांतर करतात, पूण आपली पारंपारीक घरां सोडपाक थळाव्यांचो खर विरोध. तरी आसतना शुक्रारा जाल्ली पळोवणी शांततायेन जाली. संबंधीत खात्यान ह्या वाठारांत मोठ्या प्रमाणात पुलीस दवरिल्ल्यान लोक आंदोलन करपाची भानगडीत पडूंक नात. बिरेस्तारा सकाळी मामलेदार कार्यालय आणि मुरगांव पालिकेन संयुक्तपणान ह्या वाठारांतल्या घरांची पळोवणी केली. वास्कोच्या खारीवाड्यार येवपी जेटीक लागून ज्या घरांचे पुनर्वसन करपाक जाय अशाच घरांची तांणी पळोवणी केली. पळयात. फिशिंग जेटी येवपाचें फिशिंग जेटी लागून ते आमी MOU सायन केला.
सो थोडी न्ही पोरशोर एरिया बी घरां आहा पयली ती तातूंत रिहॅबिलिट करपाचें आसा. सो प्रोजेक्ट एफेक्टेड हावजीस तांकां सगळी ते थ्रूआउट पोरशोर एरिया कितले घरां आहा पयली तितले आमी आयडेंटिफाय करतात. आमकां हायकोर्टाचे ऑनरेबल हायकोर्टाचे डायरेक्शन आसा की टू आयडेंटिफाय द स्ट्रक्चर्स ह्या बेल्टान. तर ताजे खातीर आमी फाटले आमकां हांगसरल्याच खारेवाड्याच्या पब्लिकांनी जो पर्यंत हांगा पर्यंत जे जाल्लें आसा सर्वे ताका फूल कॉपरेशन दिलें. पूण मदींच कितें तरी मिसअंडरस्टँडींग जालें आनीक सर्वे वर्क आमकां थांबोवचो पडलो 8 दीस पयलीं. आनीक खूब मॉब जमले आनी ऑब्जेक्शन आनी ऑपोजिशन आशिल्ले कारणान एज अ सेक्युरिटी मेजर म्हणून आमी आयज हांगसर पुलीस फोर्स आनी ताजें एसिस्टन्स घेवन आमी सर्वे वर्क चालू दवरिल्लें आसा. पूण आतां हांगा ऑन सायट पळयलें जाल्यार सगळें पिसफूल आसा. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. आणि आता एक नजर मारुया हेर खबरांचेर. पळयात न्यूज राऊंड अप. अंदूच्या वर्सा मेहरबा विणे सुमार 2400 मुस्लीम बायलां हाजाक वतलीं अशें गोवा हज समितीचो अध्यक्ष शेख जिनान सांगलें. शेख जिना शुक्रारा सकाळीं मिडिया कडेन उलयलो. पळयात. 60 वर्सां काँग्रेसीन राज केलें पूण हो जो प्रपोजल केन्ना घातलो माननीय प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीन वचोन प्रायम मिनिस्टराक सांगून गेल्ले पार्ट 1320 हाजी गेल्ले हाजी बायलां गेल्ली विदाउट मेहरम. आनी हे वर्साक 2400 बायलां विदाउट मेहरम सावदी वयतली. ही एक हिस्ट्री. सावदीचो प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान दिल्ली येयल्लो तेन्ना प्रायम मिनिस्टरा कडेन डिस्कस जाताना प्रायम मिनिस्टरान सलमानाक सांगलें की आमकां कोटा वाडोवन दी म्हणून. मोहम्मद बिन सलमान प्रिन्साक आमकां इंडियाक पुरे 25,000 एक्स्ट्रा हाजी दिल्ली आसा. मडगांव शाराच्या मलनिस्सारण पायपांची दुरुस्ती खातीर 8 कोटी आणि 9 कोटींच्यो वेगवेगळ्यो 2 निविदा काडिल्ल्याची माहिती भाजपाचो दक्षिण गोंयचो म्हणयारो शर्मद पै रायतुरकारान दिली. जे 27.5 कोटीचे काम जे एस्टिमेट केल्ले सद्याक ताजो पार्ट म्हणजे जवळपास 14-14.5 कोटीचे हे कामाची वर्क ऑर्डर डिवायड करून 2 कॉन्ट्रॅक्टरांक हे काम ऑलरेडी वर्क ऑर्डर दिल्ली आसा. एक क्रेटा म्हणून एक नांव आसा आनी एक जिप्सम अशे 2 नांवाच्यो ह्यो कंपनी एक 6 कोटीचे आणि एक 8 कोटीचे असे जवळपास असे हे दोन्ही कामाच्यो ऑर्डर्स वर्क ऑर्डर्स तांकां दिल्ल्यो आसात. बुधवारा साळगांवचो आमदार जयेश साळगांवकारान बेतीच्या 11 नंबर वॉर्डांतल्या पांडुरंग समाज घराच्या उक्तावणाचो बुन्यादी फातर बसयलो. जिल्लो पंचायत वांगडी रुपेश नायक, रईश मागुसचो सरपंच विरेंद्र शिरोडकार आणि हेर पंचां बरोबर थळावे हजर आशिल्ले. रोड्स सामके पिड्यार कंडिशनान आसलेले. सो वी मूव्ड अ फायल and that file is ready now. We are with the work order starting this work, commencing this particular work of internal roads. आता हे सगळे रस्ते भितर लीप जातले, रस्ते बरे मोटरेबल जातले आणि which will help the commuters and the villages particularly of this ward. Not only this ward but every ward file has been moved. सगळ्या रस्त्यांचे जितले आमचे सालिगांवान जितले वॉर्ड्स आसा प्रत्येक वॉर्डाची कामां जातली. नाव नेक्स्ट वॉर्ड विच वील बी टेकन अप वील बी आमचो वेस्टर्न क्लब आसा जावं तो वयलो मलेबाट मुड्डावाडी जी एरिया आसा ते एरियेचे आमी कामां घेतलेली आसा. शर्वाणी टेम्पल त्या वाटेन ऑलरेडी आमची कामां चालू रस्त्याची कामां चालू आहा. सोडण आणि साल्वादोर द मूनच्या पुला खातीर जमनी घेवपाची प्रक्रिया सुरू जाल्या. ह्या पुला खातीर 13 कोटी 30 लाख रुपयांची तरतूद जाल्या. ह्या जमिनी पळय ज्यांचे मालक आसात ताचे कांय कुळां आसात, कल्टिवेटर आसात, अशे सादारण 95% लोकांची कन्सेंट म्हणजे तांची संमती आपली जमीन पुलाच्या कामा खातीर विकपा खातीर तांची संमती मेळयल्या आनी सरकारान ह्या जमीन संपादना खातीर जी 13 कोटी 30 लाखांची जी तरतूद आसा ती बी केल्ली आसा आनी त्यामुळे आतां ते ताजी जी पळय विक्री खतां म्हणटात सेल डीड ती जावपाच्या मार्गार आसा. ते जमीन पळय आसा 95% जमीन सरकाराच्या ताब्यान येतली. उरलेली समजा एक 4-5% कितें आसा
ताज्या खातीरूय सरकारान नवो एक कायदो केल्लो आसा ताब्यात घेवपा खातीर. नाजाल्यार जो भूसंपादन कायदो आसा ताज्या अंडर ती सरकार ताब्यात घेतलो. आनी म्हाका दिसता की आमचे जे पुलाचे जे स्वप्न आसा चोडून साल्वादोर द मुंदू ह्या पुलाचे जे स्वप्न आसा ते येत्या कांय वर्सां भितर ते पूर्ण जातले. मुंबई सिटी एफसीच्या विरोधात पहिली सेमीफायनल लीग खेळपा खातीर गौर शुक्रारा मुंबय गेल्यात. शेनवारा ही मॅच जातली. गौर आपली दुसरी मॅच 12 मार्चाक फातोड्ड्या खेळटले. फर्स्ट अवे गेम खेळता आमी, सो वेरी इम्पॉर्टंट गेम. इट्स नॉट लायक अ लीग गेम, कम्प्लिटली डिफरंट गेम आनी जिखपाक जाय आमकां, कित्याक आमकां एडवांटेज आसतली. सो गोल मारपाक जाय, गोल कन्सीड करपाक जायना. अवे गेम आमकां जिखले काय मातशें आमी होम गेमीचेर फोकस करूं शकतले. मात इट्स अ गुड थिंग दॅट वी आर प्लेइंग अवे फर्स्ट आनी सेकंड. गोवा 365 खातीर गोंयभरच्यान आमचे बातमीदार. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया आनीक एक वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदा तुमकां येवकार. पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. पयलीं मनीसपण, मागीर राजकारण ही खासियत आदलो मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीची. कोंकणी लेखक पुंडलीक नायकान दिगंबर कामतीचेर बरयल्ल्या नव्या पुस्तकाचो हो सार. शुक्रारा पुस्तकाचें प्रकाशन कोंकणी अकादमीचो अध्यक्ष सुरेश आमोणकरान केलें. शुक्रारा दिगंबर कामत 65 वर्सांचो जालो. ताच्या वाडदिसा निमतान ताच्या 65 वर्सांच्या प्रवासाचो सार मांडपी पुस्तकाचें प्रकाशन मडगांवां जालें. ह्या सुवाळ्याक गोंयच्या वेगवेगळ्या मळावेल्या मानेस्तांनी हजेरी लायिल्ली. दिगंबर कामत हो पयली मनीसपणाक दाद दिता आणि मागीर तो राजकारण करता. तर आज इतक्या लोक जे हांगा जमल्यात पळय ताजें कारण तेच आसा. आणि दिगंबर बाबाचे कांय ग्रह फाटीं सारके नाशिल्ले आणि आता ते मातशे लागीं लागीं येत आसात आणि आता इलेक्शन लागीं पावला आणि म्हाका दिसता की आणि 2-3 महिन्यांनी तुम्ही हांगा परत जमतले मुख्यमंत्री म्हणून अशें म्हाका दिसपाक लागला. दिगंबर बाब हो फकत राजकारणी न्ही, राजकारण, समाजकारण आणि संस्कृतीकरण, कल्चर ह्या विशयांत रुची आशिल्लो मनीस. ज्या मनशाक फकत राजकारण करत दिसता न्ही तो बरो राजकारणी न्ही. हांव मानतां जाका लागीं पत्रकार, लेखक, विचारवंत आनी संस्कृतींतले फुडारी जे लागीं असतात लिडराक तो खरो लिडर. आणि त्या नदरेन म्हाका दिसता दिगंबर कामत हो गोंयांतलो एकमेव असो परिपूर्ण लिडर. दिगंबर कामत बीजेपी काँग्रेस, हांव बीजेपी काँग्रेस, काँग्रेस बीजेपी मायांक अशे रितीन आमी पॉलिटिक्सान फुडें सरल्यात. पण बाबू आजगांवकर जंय गेला थंय प्रामाणीक रावला आनी काम केलां असो दिगंबर. हांव म्हज्या मतदारसंघांतली म्हाका आठवण एक हांगा बरयल्या. ज्या मतदारसंघाक हांव जेन्ना म्हणजे वावुर्ला सारख्या गांवांक 2003 तेंचे कडेन विनंती केल्ली की वावुर्ला सारख्या गांवांक 3 किलोमिटर चलत वचपा पडटा, इतली वर्सां थंय लायट ना. हांव ताका विरोधी पक्षाचो आमदार, पण तेमी ते विरोधी पक्षाचो आमदार म्हूण न पळयता म्हजे बरोबर चलत थंय वयर गेले वावुर्ला गांवांक आनी तेमी स्वता ती लायट पेटयली. 50 वर्सांनी तांकां लायट त्या गांवांक मेळ्ळी. दिगंबर 65 वर्स जाले दिसना आसले उबरा रे दुर्गाचो दा कित्याक ते गेले एक्सरसायज खूब करतो. जायते आमचे एक्सरसायज बी लागना. हांव सकाळ उठलो लोकां बारा गेलो कांय ना आमकां मजबूत जाले बरो. सो ताणें 65 इयर्सान खुबशें काम केलें. आमी दोगांयनी बराबर रावन जायते सरकार घेवले, जाय सरकार घडले. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकर. लोकसभा वेंचणुकीची तारीख अजून जाहीर जावंक ना, तरी पूण ही वेंचणूक सामकी दारांत पावल्या हे सगळेच जाणात. निमतान इत्सूक उमेदवार आपले समाजसेवेक नेट दीत आसात. केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपाद नायकान पणजे मळ्यांतल्या लोक आदार संस्थेक स्टॅटीक सायकली दिल्यो. उमेदवाराचे काही आमचे इनमेट्स असतात भितर सगळे तांच्या हातूंनी, त्यामुळे लक्षात आयलें की तांकां अशें हाची गरज आसा. त्यामुळे आत्तां हो मॉडेल जो आहा तो हितूंतले 6 आमी ऑलरेडी पयलीं सप्लाय केल्ले आसात आनी तांकां 6 करपाचे आसात.
पण त्याच्यानंतर एक दुसरो मॉडेल बरो हाजे पेक्षा बरो मॉडेल तो फुडल्या आमी आनी अशे पद्दतीचे आमी तांकां दितले. कार्यक्रम इल्लेशे जे आसतले कारण 1 लाख पयलीं कार्यक्रम हे सगळे प्रोजेक्ट सोंपोवंक जाय. हांव दिलगिरी व्यक्त करता आनीक खासदार निधीतलो पयसो जो आसा तो अशा पद्दतीन योग्य हांचे कडेन जांकां गरज आसा त्या गरजो कडेन पावोवपाची आमचो प्रयत्न आसा. तुमकां खबर आसतलें आतां पर्यंत वेगळे वेगळे प्रोजेक्टातून आमी ह्या वर्षी आमी 300 पेक्षा जास्त प्रोजेक्ट ह्या टर्माक अशें म्हणिल्ले ते ऑलरेडी ताजी पूर्तता आनी आमी फुडें गेल्ले आसात. टोटल ह्या 4 टर्मां मध्ये जवळजवळ आमचे 1000 पेक्षा जास्त प्रोजेक्ट पूर्ण जाले. जवळजवळ 25 कोटी रुपया हे थंय नविनीकरण करप ज्यो सुविधा उत्पन्न करप पॅसेंजरांसाठी अशें खातीर हांवें तांकां दिल्ले टुरिजम आसतना ते घेवपाक तांकां मातसो उशीर जालो. पूण आज तेजे आमी सगळ्याच प्रोजेक्टांचे उद्घाटन आमी करता. त्या शिवाय खासदार निधीतून आमी स्टिविंग स्टेशन आनी ज्यो पॅसेंजरांक सुविधा ह्यो ताचे आमी फावंडेशनासून पयलींच हें केल्लो. ओल्ड गोवा आमी शेड आनी बेंचीस ह्या हातून दिल्ले आसात. ह्या आनीक थिवी पेडणे आनी ओल्ड गोवा ह्या तिनूय स्टेशनाचें काम ऑलरेडी म्हणजे एमपीलॅडांतून केल्लें हांवें. प्लस हे 25 कोटी रुपया मडगांव ओल्ड गोवा थिवी आनी पेडणे हे 4 स्टेशनां 25 कोटीचो निधी ताच्या कामाची सुरवात आज जाता. नार्वे मयेच्या तळेवाड्यावयले लोक फाटलीं 7 वर्सां धुल्लांतल्यानूच रस्तो सोदताले. रस्त्याक डांबर घाला अशी मागणी करून करून लोक बेजारिल्ले. पूण आमदार प्रवीण झांटयेच्या यत्नाक लागून रस्त्याक डांबर पळोवपाचें तांचें सपन पुराय जावपाच्या मार्गार पावलां. गोंयकार सुदारिल्लेच्यो बडायो मारीत आसले तरी नार्वे मयेच्या तळेवाड्याक 3 पिळग्यां सावन रस्तोच नाशिल्लो. ताका लागून लोकांक साबार गैरसोयींक तोंड दिवचें पडटालें. ह्या रस्त्याच्या कामाचो बुनयादी फातर शुक्रारा मयेचो आमदार प्रवीण झांटयेन बसयलो. ताचे बरोबर उर्वी मसूरकार, पंच गोकुळदास साळगांवकार, सरपंच मनीषा आमोणकार, ज्येष्ठ ग्रामस्थ मधू शेटगांवकार, कृष्णा बाले, प्रेमानंद म्हांबरे आनी सरकारी अधिकारी हजर आशिल्ले. हांव इलेक्शनाक जेन्ना भोंवतालो तर सगळ्यांनी म्हाका सगळ्यात पयलीं ह्या वाड्या वयल्या सगळ्यांनी सांगिल्लें आमचो हो रस्तो जावपाक जाय. हांव जेन्ना जेन्ना हांगच्या रस्त्या वयल्यान येतालो की म्हाका कळटालें की हो त्रास कितलो जातालो. हांगा लायट नाशिल्ली, रस्तो नाशिल्लो. हांगा जी लायट हाडिल्ली ती सुद्दां अण्णान हाडिल्ली. म्हजे वडील जेन्ना पॉवर मिनिस्टर आशिल्ले तेन्ना हाडिल्ली. आज म्हाका मना पासून खुशी जाता की हो म्हाज्या टर्मा भितर एज एन MLA आयज हो रस्तो जात आसा. गोवा 365 ब्युरो पणजी. आनी इतल्यान आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवंक मेळटल्यो. ते भायर नव्या खबरां खातीर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट पळयत रावा. देव बरें करूं.